नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. आज रक्षाबंधन, भावा भयणीची सेलिब्रेशन्स. भयण भावाक राखी बांधता, आयुष्य आरोग्य मागता, जाल्यार भाव भयणीक राखपाचे उतर दिता. होच दीस सुताचे पुनवेचो. गोंयभर रक्षाबंधन आनी सुता पुनवेची परब दबाज्यान. नारळी पौर्णिमाय दबाज्यान. नुस्तेमारी खात्यान दर्याची पुजा करून दर्यात नाल सोडलो. हिंदू संस्कृतीतलो आज रक्षाबंधन हो सगळ्यात व्हडलो सण, व्हडलो उत्सव आणि सगळ्यो भयणी आपल्या भावाक राखी बांधता आणि आपल्या रक्षा करपाचे हे सातत्यान ताजे कडेन मागता. हांव खूब भाग्यवान आसा की सांखळी मतदारसंघांतल्यो आनी गोंयभरांतल्यो सगळ्यो भयणी आज म्हाका राखी बांदपाक येयलो. परत एकदां समिश्ट गोंयकार सगळ्या म्हज्या आनी भारतवासियांतल्या सगळ्या भयणींक आज रक्षाबंधनाच्या उत्सवाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. त्याच प्रमाणे आज नारळी पौर्णिमा. नारळी पौर्णिमेच्या निमित्तान परत एकदा दर्यात नारळ सोडून म्हणजे मच्छीमारी ह्या व्यवसायाक सुरवात करता त्या नारळी पौर्णिमेच्योय बी खूब खूब शुभेच्छा. गोंयांत नारळी पौर्णिमा म्हणजे सुतापुना आणि रक्षाबंधन हे उत्सव खूब व्हडा उमेदीत मनयता. हांव समेस्त गोंयकारांक ह्या सगळ्या उत्सवांतल्या, श्रावणांतल्या सगळ्या उत्सवांच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. दवर्ले पंचायती लागसार एका घराक उजो लागून सुमार लाखभर रुपयांचे लुकसाण. वॉशिंग मशीनाक खंय उजो लागून घरभर उजो पातळ्ळो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसूंये म्हूण दुबाव. दोतोरांचे सेफ्टीक कायदो खर करूंक जाय. सरकारी हॉस्पिटलांनी CCTV घाल्यात. खासगी हॉस्पिटलांकूय ऑन बोर्ड घेतले म्हूण आरोग्य मंत्री राणे उलयला. संपार गेल्ल्या दोतोरांक खंय सरकाराचो तेंको आसा. IMAचे दोतोर ड्युटीक जॉईन जाले. GMCच्या रेझिडेंट दोतोरांचो संप चालूच. कोलकाताचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टान सुओ मोटो घेतला. आयज आमी गोंय राज्यान आमचे डॉक्टरांक आमी कमिटमेंट दिता की डॉक्टरांचे जे कितें प्रोटेक्शन, जे कितें CCTV कॅमेरा, जे तेंचे विचार आहाय, जे तेंचे विचार ते रेझोनेट करता तेंचे विचारधारा की आमी वी सपोर्ट द डॉक्टर्स इन कॅलकटा. तेंचे सेंटिमेंट जे कितें घडटा थंय घडल्या आमचो बी डॉक्टरांक पूर्णपणे पाठिंबो आहा. आयज आमी डॉक्टरांचे बरोबर रावतले आनी जे कितें गोंय राज्यान आमी सगळ्यो गोष्टी आमी केल्ले आसा. पयलींच्यान ऑफ द डॉक्टर्स इन कॅलकटा आनी मेडिकल आमचे फ्रेटर्निटीचे सगळे लोक आयज कलकत्ता आयज आमच्या गोंय राज्यान CCTV पासून आमचे डॉक्टरांचे जे कितें मागणी आहा ते आमी आमचे डॉक्टर बरोबर आमी आसा. सरकार डॉक्टर बरोबर आसा. हांव हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तेंचे बरोबर आसा. आनी तो कायदो स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान ट्वीक करपाची गरज आहा. ते ट्वीक करून आमी प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची सिक्युरिटी आनी महिला डॉक्टरांची सिक्युरिटी आमी प्रोटेक्ट करपाक प्रायव्हेट हॉस्पिटल भायर आमी दवरचे ना. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक बी आमी तांकां एंगेज करून प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची बी वेगळ्या तरेचे नियंत्रण, वेगळ्या तरेचे मेकॅनिझम करपाचो आमचो प्रयत्न आसूं. As per the letter I received in the morning, they have said they are continuing with the strike. That is the routine services they said they will not do, and they also said that they continue to do emergency services. So as of today they are on strike, and they are supporting the national body. And in fact they have said they are waiting for the decision of the honorable high court. सध्याचे अपडेट म्हणजे की काल आणि आज, म्हणजे काल ते सकाळी 6 पर्यंत ते आज सकाळी 6 पर्यंत आमचो OPD शटडाऊन आसलो एज पर द नॅशनल सेंट्रल IMA गायडलायन्स. जो टायम जाल्लो आसा आतां ते रिस्ट्रिक्शन आमकां लागू जायना 6 o'clock. आनी अजून पर्यंत आमकां तरी IMA हेडक्वॉर्टर्स जे आसा थंयसून कांय फुडले कांय प्लॅन ऑफ एक्शन किंवा डायरेक्टिव्ह अजून येवंक ना. आनी तेजी आमी वाट पळयता आनी एज पर दॅट वी वील एक्ट अँड टेक फर्दर एक्शन. गोंयांत जानेर ते जून 2024 ड्रग्साच्यो 70 केशी रजिस्टर जाल्यात. 76 जाणांक अटक केल्या. तातूंत 8 विदेशी, 46 भारतीय, 22 गोंयकार. पुलिशेचो डाटा सांगता. ड्रग्स सगल्यांक मेळटा. सनबनूच कित्याक जाय काय म्हूण मंत्री आलेश उलयलो. गोंयच्यो ह्यो एक केशी सगळ्या तालुक्यांनी रजिस्टर जाल्यात. ड्रग्स गोंयांतूय सगळ्याक मेळटा हें खरें. सगळ्याकूच ड्रग्स मेळटा, सनबनूच जाय अशें ना म्हूण मंत्री अलेश उलयल्लो. I basically believe that drugs are today available all over. It would require anyone to come and have big drugs available. जानेर 2024 ते जून 2024 मजगतीक गोंयांत कितल्यो ड्रग्साच्यो केशी मेळ्ळ्यात ते पळयात.
पुलिसांनी वट्ट 70 केशी नोंद केल्यात। तातूंत 76 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्यात। गुन्यांव नोंद केल्ल्या मदीं 8 फॉरेनर, 46 गोंया भायले मात भारतीय जाल्यार 22 गोंयकारांचो आस्पाव आसा। गुन्यांव नोंद केल्ल्या मदीं 58 जाण 18 ते 35 वर्सां पिराये मदले आसात। वर्सा 2023 140 ड्रग्साच्यो केशी नोंद केल्यात आणि 141 जाणांक अटकूय केला। अटक केल्ल्या मदीं 21 फॉरेनर, 98 गोंया भायले मात भारतीय जाल्यार 22 गोंयकारांचो आस्पाव आसा। तातूंतूय 58 जाण 18 ते 35 वर्सां पिराये मदले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। भलायकेची कुयदाद दवरूंक सरकारान AI व्यवस्था लॉन्च केल्या। भलायकी मंत्र्यान ॲप लॉन्च केलें। ॲपार रिपोर्ट वा दुयेंस सांगल्यार कितें जतनाय घेवची ते विशीं मार्गदर्शन मेळटलें। खासा करून खंय कॅन्सराच्या दुयेंतीक लाव जातलो। फुडल्या 6 म्हयन्यांत पुराय सिस्टम चालीक लायतले। ॲपाचेर 7 भाशा वापरूंक येता। मेन म्हणजे की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो ॲप आम्ही आज लॉन्च करता अंडर आमची एक व्हडली कंपनी रेटेड नंबर 1 in the world globally in terms of rating. ते AI म्हणजे तुका जर आमचे जो आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स जे आमचे एक मित्र जे ऑल इंडिया सायन्स कडे ते आयज विदाउट एनी कॉस्ट आम्ही हे आम्ही हो ॲप आम्ही इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो विचार आहा आणि तेजो फोकस आहा ऑन कॅन्सर केअर अँड कॅन्सर फॉलोअप अँड कॅन्सर ट्रीटमेंट म्हणजे कॅन्सराचे एकदा ऑपरेशन जाल्यार ते कशें ते केअर घेवपाक जाय ह्यो सगळ्यो गोष्टी ते ॲपाच्या माध्यमांतल्यान मनशाक गायड करू शकता कॉल्ड कॅन्सर केअर अँड म्हणजे हे सगळे कॅन्सर केअर प्लॅन म्हणून आहा तेजें आणि AI आम्ही कसो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयज आरोग्य क्षेत्रात आम्ही उपलब्ध करू शकता हे लोकांकडे पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। म्हाका दिसता की आनी 1-2 म्हयन्या भितर 60 दिसां भितर आमी हो ॲप आमी गोंय राज्यांत आमी इम्प्लिमेंट आमी करतले। हे ॲपाचो उपयोग जातलो आणि हे ॲपाचो उपयोग ह्या तरेन जावंक जाय की लोकांक बी कळटलें की बाबा आपूण ब्लड टेस्ट अपलोड केल्यार ते प्रश्न विचारूं शकता ते 5-7 लँग्वेजीन तुमी विचारूं शकता कोंकणीन विचारूं शकता हिंदीन विचारूं शकता मराठीन विचारूं शकता इंग्लिशीन विचारूं शकता ते तुमकां त्या भाशेन ते हे करतले। वास्को सप्ताचे फेरयेत आता नॉन व्हेज खाणा जिन्नसाचे गाडे घुसले। विश्व हिंदू परिशदेन हरकत घेतली। सप्ताहाची कमिटी आणि मुरगांव पालिकेन खबरदारी घेवची। देवळाच्या आवाठान असली दुकानां घालूंक परवाने दिवचे न्ही म्हूण विश्व हिंदू परिशद मागता। आयज एक विश्व हिंदू परिशद हांच्यांनी एक ऑब्जेक्शन हांगा रेज केल्लें आसा की दामोदर सप्तकाचे निमित्तान जेन्ना हांगा दुकानां जाता स्टॉल्स जाता तेन्ना म्युनिसिपालिटीन काळजी घेवची। दामोदराचे देवळाच्या प्रांगणान भितर थंय आतां नॉन व्हेज प्रकार मेळपाक लागला बिर्याणी आनी चिकन तंदुरी आनी चिकन मोमोज हे सगळे प्रकार हांगा विकपाक लागला। 2019 म्युनिसिपालिटीन एक रेजोल्युशन पास केल्लें की कशेंच नॉन व्हेज स्टॉल आमी सप्तकाच्या फेरीन लावपाक दिवपा ना म्हणून। पण आज अशें जालां की ह्या सप्तकाच्या फेरीन 4 स्टॉल अशी आहेत जी नॉन व्हेज विकता चिकन शॉर्मा ऑल चिकन आयटम्स तितून विकले जाता आणि ओपनली विकले जाता। काही भक्तगणांनी जे आमच्या सप्तकाक येतात त्यांच्यानी ही कागाळ आमचे कडेन पावयली म्हणून त्या संदर्भात आम्ही एक मेमोरेंडम दिवपा खातीर चेअरपर्सना कडेन येयल्ले की अशा प्रकारचे गोष्टी जावचे न्ही आणि ते तुरंत बंद करचे ना आमचे जे भक्तगण येतात त्यांची धार्मीक भावना दुखवली जाता। इतले मजगती अशा स्टॉलांचेर बेगोबेग बंदी घालता आणि हे फुडें अश्यो घडणुको घडच्यो नात अशें आश्वासन मुरगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिलां। हेच्या पयलीं हांवेंनूच 10 तारखेक हांवेंनूच आमच्या इन्स्पेक्टराक महेशाक सॅनिटरी इन्स्पेक्टराक ताका सांगून ते बंद करपाक लायलेले आनी तेंच्यांनी बंद केलें म्हणून म्हाका परत रिप्लाय दिली बंद जाला म्हणून। पूण आतां हे विश्व हिंदू परिशद येयल्यान तेंचे सांगलें चालू आहा म्हणून। पूण खरी वायट गजाल आमकां खबर आहा आमचो सप्तक दामबाबाचो सप्तक आमच्या इश्टान असलें चलना आनी इन फ्युचर अशें जावपाकूय जायना म्हणून आमी आतां तुरंत एक्शन घेतले आनी इन फ्युचर अशें जावंक पावचें ना हें तुमकां आश्वासन दिता। विश्व हिंदू परिशदान इमिजिएटली डिमांड केल्लो आसा की हो जो स्टॉल आसा तो इमिजिएटली लायसन्स रिवोक करचे जावं तो स्टॉल बंद करचे। वास्कोच्या स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। हिंदू एकता मंचाची म्हापशां उपरांत मडगांवां आयतारा हिंदू एकता रॅली जाली। बांगलादेशांतल्या हिंदूंचेर चलिल्ल्या अत्याचारांचो निशेध करतना थंयच्या हिंदूंक तेंको दिवंक ह्यो गोंयांत रॅलीक हिंदू संघटनांचो लोक मोठ्या प्रमाणांत जमलो। समाज कल्याण मंत्री म्हणटाच राष्ट्रद्रोह्यांक हिंदूंची ताक दाखोवंक अश्यो रॅली देशभर जावंक जाय। आमी आयज हांगा जमले आसात ते आमच्या भारताचें संविधान आसा त्या संविधाना भायर कांय गजाली जातात पर्टिक्युलरली बांगलादेशान भितर जे हिंदूंचेर अत्याचार जातात आनी थंयचे सरकार जे आसा
ते हांकां प्रोत्साहन दिता. ताचो निशेध करपा खातीर एक हिंदूंची एकजूट जावपाक जाय. हिंदूंचेर जावपी अत्याचार संपूर्ण देशान भितर आनी पर्टिक्युलरली हातून भितर बांगलादेशान भितर जातात हे आमी पळोवपाक जाय. आनी आमच्या देशान ज्यो अशा प्रवृत्तीच्यो शक्ती आसात ते म्हणटात की हे भारता भितरय घडप शक्य आसा आनी भारतय त्याच दिशेन वता. हे आमी कदापि मानपाक तयार ना. भारत हो एक लोकशाही प्रधान देश आसा आनी संपूर्ण जगान भितर सगळ्यांत व्हडली लोकशाही जर खंय आसा जर जायत जाल्यार ती भारत देशान भितर आसा. आनीक बांगलादेशाचें जें स्वरूप जाल्लें आसा ती हिंदूंचेर जो अत्याचार जातात त्या अत्याचाराच्या विरोधान आमी आवाज काडपाक जाय. आनी आमी जे लोक हांगा ह्या हांव म्हणटा तांकां राष्ट्रद्रोही ह्या राष्ट्रद्रोहींक परत एक फावटी आमच्या एकजुटीची ताकद आमकां दाखोवपाक जाय. म्हणून ही मिरवणूक आमी गोंयच्यान करतात. म्हणूनच आमची परत एक फावटी एकजूट जावपाक जाय. बांगलादेशांतल्या हिंदूक न्याय मेळपाक जाय. तांचो सन्मान ती राखपाक जाय. तांची ज्यो प्रॉपर्टीज आसात तांची ती घरदारां आसात तांकां ती सन्मानान परत मेळपाक जाय. आनी ती तांचेर अत्याचार जावपाक जायना, एट्रॉसिटीज जावपाक जायना. हाचे खातीर आनी ताचो निशेध करपा खातीर आमी एकठांय जायले आसात. इतले मजगती शेनवारा सांजे बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी हिंसाचारा आड म्हापशां भव्य निषेध यात्रा जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोरजेत दोंगरांचे दोंगर भायल्यांचे भकीक थळाव्यांच्यो पारंपारीक वाटो बंद केल्यात. गेटीचेर कॅमेरा बसोवन थळाव्यांकडेन दादागिरी चल्ल्या. सरकार उल्याक पावना. मोरजेकारांक आतां गांवाच्या राखणदाराचोच आदार. ताकाच उलो. गांवच्या देवांक गाराणे. गांवच्या लोकांक आतां राखणदारान सांबाळचे. सरकारान गांवच्यो जमनी राखच्यो. थळाव्यांचो उलो. भौसाचो आमतुशिनी माझ्या ह्या चतुर्शिमेचे हे चारय मानकारी जे आहात थोल्ल्यावाडा वयलो सावनियातलो त्याच प्रमाणे सिद्धापीर आणि आत माझी सटी आई ह्या गांवाची राखणदारी. पण थोल्ल्यावाडा वयलो जो आहा तो मांद्र्याचो आणि मोरजेचो राखणदार. आज त्या राखणदारा कडेन जर वयतलो जाल्यार आमकां पंचायतन देवस्थानाचो जो काय मान आहा तो मान घेवन आमकां त्या थंय वचचा पडटा. आज पस्कुरांक तो तरल आसूं म्हाल आसूं किंवा कोणें आसूं पण आमकां दोगांयक वचान थंय गाराणा घालचा पडटा तरलाक आनी आमकां. तर तुमच्या कडेन आज जो प्रश्न मांडटय मी आज जी जमीन आहा ती जमीन आज ही लेकरांची. त्या जमनीसून आमकां वचांक वाट आसली धाकटी आनी त्या वाटेन आमी थोल्ल्या वाडा कडेन वता आसलो. तर आज ती वाटय बंद केली आणि त्याच प्रमाणे त्या वाटेन रस्तो करून आज आमकां त्या वाटेन वचांक दिनन ना. तर आज ताका गेट घातलेली आहा. गेटीर गेल्या नंतर ते वॉचमॅन आहा ते तुमकां भितर वचपाक रायट ना. आणखी काय ना खूप काय बडबडटा. फोटो काडटात आणि केसी करतात. आज पूर्णपणे तुमकां मागणां मागतय मी आज जा काय आहा ह्या आमच्या बारीक लोकांचेर जो काय हो शेय दवरलेलो आहा काय तो शेय पूर्णपणान मोकळो जावंक जावो म्हणून आमी ह्या सगळ्यां केल्लो आहा. आणि त्याच्या आमदारान मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारान आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां न्याय मेळोवन दिवचो असो त्यांच्यानी आश्वासन दिली ती पुरी करची अशी तुमच्याकडे मागणी मागता. अस्तंत घाटाच्या सैमाविशीं लोकांमदी जागृताय करूंक 70चे विवेकानंद पर्यावरण जागृती फोर्साची खासा यात्रा. रात्या अस्तंत घाटांतल्या डॅझलिंग लायटीचो अणभव घेवंक खासा भोंवडी. डॅझलिंग लायटी पळोवंक लोकांच्यो देशाभायर भोंवड्यो. मात अस्तंत घाटा कडेन खंय फाट. सैमीक दायज सांबाळपाचो संस्थेचो उलो. खासा रिपोर्ट. पावस आनी गोंय हाचे वेगळेच नाते. सैमाचे सुंदर रूप पळोवंक गर्दी करपी पर्यटकां खातीर पावसांतले गोंय खूब उमेद दिसता. 70तली विवेकानंद पर्यावरण जागृती फोर्स ही संस्था अत्यंत घाटांतल्या सैमीक गजाली विशीं जागृताय करूंक यत्न करता. एक आशिल्लो म्हणजे तो बायोन्युसन फंगस. ओके, तो जो फंगस आसा तो ग्लो जाता रातचो आणि रातचो ग्लो जाल्ल्या कारणान आणि तो तुम्ही नेकेड आय जेन्ना तुम्ही टॉर्च बंद केल्या उपरांत तुमकां तो सबंद जमीन आसा जंगल आसा ते सामके ग्लो जाता ते दिसता. तशेंच रेप्टायल्स फ्रॉग्स म्हणनाका स्नेक्स म्हणनाका इट वॉज एन अमेझींग एक्सपिरियन्स. आणि हांगा अशेंय पळयलें की थोडे आवय बापूय ल्हान भुरग्यांकूय घेवन आयिल्ली पूण जो मनान जो एक फियर फॅक्टर आसता की बाबा एक सर्प पळयलो की ताका मारचो हे करचो तो फियर फॅक्टर हांगाच गेल्लो आसा. तो
ह्या नायट रेलीचे म्हत्व अशें आशिल्लें की आमी हांगा बायो एलिमिनेशन्स पळयले जे वेस्टर्न घाटान दिसून येता. कारण जितले हांगा पार्टिसिपंट आयिल्ले, कारण काही कर्नाटकाचे असले, काही तामिळनाडूचे असले, काही चडशे गोंयचे असले, सगळे हॅपीली जाऊन गेले. व्हेरी अवेअरनेस, लॉट ऑफ अवेअरनेस ऑल्सो दॅट वी गॉट. आमचो तो जेन्ना आमी वेस्टर्न घाट म्हणटा तेन्ना वेस्टर्न घाटाक आमच्या इतली इको बायोडायवर्सिटी जी आसा आणि हांगासर प्रत्येक गजालीन हांगासर वेगळेपण आसा आणि ताकाच लागून आयज आमी वेस्टर्न घाटाक येयला. कर्नाटकाचे कोन्नूरात ॲक्सिडेंटात एक फामील आगताक गेली. 55 वर्साचो रुद्रप्पा अंगडी, ताची घरकान्न आनी 2 भुरगीं केली. फामील खंय कोल्हापुरा बसवेश्वराचे दर्शनाक वताली. कर्नाटकाची ST आनी हे फामिलीचे मोटारीचो ॲक्सिडेंट. गदग हांगासरल्या कोन्नूर या ठिकाणाचेर आयज सकाळी कर्नाटकची बस आणि कार यांच्यात एक भीषण अपघात घडिल्लो. या भीषण अपघातात हावेरी हांगासरल्या एकाच कुटुंबातील 4 जणांचो जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसा. हावेरी हांगासरले हे आंगडी कुटुंबीय कोल्हापूर हांगासर जे बसवेश्वराचे मंदिर आसा त्या मंदिरात श्रावण मासा निमित्त दर्शना खातीर वचत असताना हो अपघात घडिल्ला आणि या अपघातात आई वडील चेडू आणि चेड्याचो अशा एकूण 4 जणांचो मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसा. हे अपघाताचे प्रकरण आसा ते नरगुंद या पोलीस स्थानकात नोंद झाले आसात आणि या प्रकरणाचो तपास तो सध्या हे नरगुंद पोलीस करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. करमल घाटांतल्यान कुंकेळे काणकोण महामार्ग रुंदीकरणाक केंद्राचो बावटो. 1000 कोटीच्या प्रकल्पाक गडकरीचे मंत्रालयान बावटो दाखयलो. काणकोणकार खोशी. कितलो तेंपूच जाली ही मागणी आशिल्ली. करमल घाटात मोठो ट्रॅफिक जॅम जाता, मात सरकारान खंय कामाचो दर्जो सांबाळचो. 6 म्हयन्या भितर काम सुरू, 2 वर्सांत तडीक. केंद्र सरकारान करमल घाट वरवीं कुंकळे काणकोणा महामार्गाच्या सुमार 1000 कोटीच्या प्रकल्पाक मंजुरी दिल्या. काणकोणा ते मडगांवा येरादारी करपी थळाव्यांक हाचो फायदो. वाडटी येरादारी, पर्यटक, अरुंद रस्तो, वाडपी अपघातां खातीर थळाव्यांक करमल घाटाक खूपच त्रास जातालो. गेली कितलीशींच वर्सां आमी करमल घाटान येता वतात. पयलीं ट्रॅफिक नाशिल्लो, आतां करमल घाटा वेल्यान वचप म्हळ्यार जीव मोठी धरून वचप जाता. आनीक सांगपाचें म्हळ्यार इतकें ट्रॅफिक वाडला, ट्युरिस्ट हें तें. आनीक काणकोण सांगपाचें म्हळ्यार काणकोण हें ट्युरिजमाचें एक व्हडलें केंद्र जाल्ल्यान गेले 2 वर्सां फाटीं आमी अशे एक्सिडेंट पळयल्यात, दोळ्यांनी पळयल्यात. आनीक ह्या एक्सिडेंटाक पयलीं दोनूय वटेन हें आसा. 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट हो काणकोणाक पयलो प्रोजेक्ट अशें दिसता म्हाका. रस्ते रुंद जातले आनीक ट्रॅफिक सुदारतलो अशी आमी अपेक्षीत. 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट मंजूर केलो म्हण जालें ना, तें काम प्रत्यक्षाक सुरू जावपा जाय आनी सुरू जाले नंतर तें आमकां प्रत्यक्षाक अनुभवपाक मेळपा जाय, इतलीच अपेक्षा. रस्त्याचें काम करतना ते बऱ्या दर्जाचें करचे. पेडण्या महामार्गाचें केला तशें करचें न्ही म्हूण थळाव्यांची मागणी. हे जे पळय आतां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला रोडाक, खरी एक बऱ्यांतली बरी गोश्ट काणकोणकारां खातीर जावं नॅशनल हायवेच्या बाबतींत. ना इतले प्रोजेक्ट आतां पळय आसा न्ही, हो खरोच 1000 कोटी म्हणल्यार खूब हें आसा. तो कसो बाबा युटिलायज करता गव्हर्मेंट हे पयशे, गव्हर्मेंटा पयशे. कित्याक आतां आमी प्रत्येक कडेन पळयता की मोपा रोडा लावूं आनी खंय जावं की स्लायडचे दोंगराचे जावं हाजे ते कोसता. म्हणटकीर हाजो युटिलायज करून म्हणजे जें काम चल्ला तेजे सुपरवायझर, इंजिनियर हांचेर डिपेंड उरता की काम बाबा कशी क्वॉलिटी जावची तें. आनीक तें म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान आमच्या सीएमान लक्ष दिवन तातूंत बरे भशेन तें काम करून घेवचें. 6 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट चालू जातलो आनी हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो. टोटल जो हेजो कॉस्ट आसा तो 1000 कोटी आसा आनी हो तांकां सँक्शन जाल्लो आसा. लोकांची मागणी आसा की हो प्रोजेक्ट बरो जावचो आनी जाता तितल्या बेगीन जावचो. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश करता. दांडिया नायट्स ट्रेंडाच्या काळात बोरयेच्या बायलांचे लोककला संस्कृती सांबाळपाचे दिशेन पावल. श्रावणांतले दर 3 सांजे देवळात फुगडी. फुगड्यांचे दायज शेणटा ते सांबाळूंक हे पावल. पोरू हांवें एक आर्टिकल पळयलें फेसबुकाचेर की फुगडी जी आमची आसा ती लुप्त जायत चल्ल्या आनी ती फक्त स्पर्धे पुरतीच मर्यादीत आसा. सो पोरूच्यान एक मनान विचार आशिल्लो की कित्याक आमी फुगडी फुडें काडया नाका. आमचो जो लोकनाच आसा तो खंय ना खंय तरी शेणत चल्ला म्हणून. आनी ह्या कृष्ण मंदिरान आमी नवरात्रांक 9 राती हांगा आमी नाचता.
सो सदांच मनान विचारता आनी थोडी बायलो आसा ज्यो हांगा फक्त फुगडी घालता ती सदां म्हणप कितें गो खुशबू तुमी हांगा नवरात्रान आसा आनी आमी केन्ना फुगडी घालतली अशें एकदां म्हाका म्हटलें एक्के बायलेन. सो तेच मनान उरलें आनी जेन्ना श्रावणाक एक 5-6 म्हयने आशिल्ले पळय तेन्ना हांव हांगसरले अध्यक्ष जे आसा सुदेश नायक तांकां मेळ्ळें. तशेंच हांगा एक फुगडीचो मंडळ आसा नवदुर्गा गोपाळकृष्ण फुगडी मंडळ तांकां वचून मेळ्ळें आनी तांचे कडेन बसून हांव उलयलें की असो म्हाका एक उपक्रम आसा करीन दिसला की आमी 1 म्हयनो हांगा फुगडी घालया शिकपाकूय मेळटलें आनी तुमी आमकां शिकया आनी हांगसरल्या सगळ्या बायलांक आमी सांगलें की अशें आसा एक वर तुमी स्वता खातीर काडा सांजचे 1 वर काडा आनी फुगडी हांगा आमी घालया आनी असो उपक्रम आमी 5 ऑगस्टाच्यान जो आमी चालू केला तो आज पर्यंत आमी हांगा फुगडी घालता. FC गोवान आयतारा येता त्या ISL सिजना खातीर टिमीचे प्लेयर आनी जर्सी लॉन्च केली. फाटल्या सिजनात टीम बरी खेळ्ळी मात कांय गजाली आनी बऱ्यो जावं येता. टिमीचो कोच मानोल मार्केज उलयला. ह्या सिजनाची टीम टायटलाक पुराय यत्न करतली. फॅन्साचो मोग असोच आसचो मानोलोचो गोंयकारांक उलो. Happy to see you once again, one more season here. We are very happy that to be once again in this club that was, is and will be always one of the top teams in not only in India. If I speak about the last season, was okay, but in some moments we are still thinking that we could do something more, and this is that we will try for next season. The only thing that I can promise you is that these players that you will see now, they will give everything in every single action in every game, only because you can be or you will have growth from all of them. Thank you very much. Keep going with your support, please, and Uzo! ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.